sorvboro Rot nermozo Doni koro Solya karzan Nizmuk tuzo Saudades por que favor, por que favor. Deva tu jamoga klaka. Moje tu kadita so slow Konatlo makaraklo Tuja mogak lagda
देवाच्या दोंगरार चोडुया, रातच्या मंदिरांत चोमुया. देवाच्या दोंगरार चोडुया, रातच्या मंदिरांत चोमुया. सर्वेस्पराचो पूर्व Surdora poros forto, sorves porace mundi, soglia poros forte, devacia donar soduya, dacia mundi ranzomuya, devacia donar soduya. Acha mundiran somuya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. मागीर मोगाचो येवकारी आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्लॉयड फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत, आनी दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या डेवीड सांतांदिसा हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूं हे भेटेन मागुया. जोकी आनी नोविदाद फेर्नांडीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांकांय आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. देवान तांच्या लग्नाचेर आशिर्वाद घालूं. हेर सगळी आमची मागणी जांचे जल्माचे दीस आसात, लग्नाचे दीस आसात, तांच्या सगळ्यां पासत मागुया. आमच्या गोंयचे पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत भोव करून जेन्ना ही चोडवड चालू आसा गोंयांत आनी सरकार आयकना, आपणाक जाय तेंच करता, ह्या सरकाराच्या मतीन फावो तितलें गिन्यान आनी जाणवाय घाल म्हण आनी जे बरे निर्णय आसात, लोकां पासत आसात, गोंयचे पासत आसात, ते निर्णय घेवंक आमी आमच्या सरकारा पासत खरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, ल्हान ल्हान वस्तू, बारीक वस्तू जायते फावटी जाका आमी तितलें मोल दिना त्यो एकदम गरजेच्यो, आनी ह्या ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं आमच्यान व्हड व्हड वस्तू करूं येता. रायच्या दिसा खेरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. आमी देव आमकां दाखयता ती वाट चलूंक, जावं आमच्या घोराब्यान वो आमचो घोराबो सांबाळूंक, जावं आमचो देश सांबाळूंक, आमचें राज सांबाळूंक, वो समाज सांबाळूंक. धाकटे धाकटी पावलां जीं आमी मारूंक जाय, स्मॉल स्टेप्स जे आमी घेवपाक जाय, ते घेवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. आनी जायते फावटी आमी हे ल्हान ल्हान पावंडे घेवपाक चुकल्या, वो ल्हान वस्तूंक फावो तितलें मोन दिवंक आमी चुकल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वपिदार देवा, आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो म्याव चालूच सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, आमचो भावार्थ भरवासो आनी मोग चडय, आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणाक. आमेन. भागवत पावलून एफेसकारांक बरयल्लें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक कालती रावात. बायलो सोम्या कश्यो आपल्या घोवांक कालत्यो जावंक जाय, कित्याक
जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सोबेचो सोडवणार आनी मस्तक, तसोच गो आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक कालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगतांक कालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करून उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून ताणें तिका नितोल निर्मोल केली. आपणा मुखार मोहिमेन परजोलीत कोत वा मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निस्कळूंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करतात तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या पोतिनीक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. हे गुटाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबोवन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटच तुमचे मोल्ले जण एकल्यान आपलो मोग करता तसो आपले पोतिनीचो करचो आनी पोतिनी आपल्या पोतीक मान दिवचो. देवाचें उतोरें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातालो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. परतून एकदां म्हणया, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतलीं ती खरेंच बागी. तुज्या हातांचे कश्टांचे तुका खावूंक मेवतलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोल दाकाची वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्यान सारकी तुजे भोंवटी जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनांतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालून सुकेस जालेल्या जेरुजाल्यांत तुजीं नातरां पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गार. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy, 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 soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेसून म्हळें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणजे खंयची वस्तू हांवें ताची सर करची तें सांसवाच्या बिया सारकी. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली.
ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सर करूं. तें अशें, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवाचें राज एका सांसवाचें बी आनी आमटें हाका जेजून सर केलां. आनी पयल्या वाचपान एफेसकारांक बरोवन भाग्यून पावलू खेरीत भाशेन उगडास करता घोराबो, जो एक नवो घोराबो घडला एका दादल्यान आनी एके बायलेन, तो कसो आसचो, तातूंत कितें जावचें. आनीक घोव बायलेन एकामेका सोवें खालतिकायेन आनी रेस्पेतान जियोवचें, हें तो आमकां खेरीत भाशेन सांगता. दोगूय जाणांनी घोवान बायलेन आनी बायलेन घोवान एकामेका सोवें ही खालतिकाय आनी तेच बरोबर एकामेकाक खेरीत भाशेन रेस्पेत मान जेन्ना दिता तेन्ना हो घोराबो जो देवान घडला तो सुरक्षीत उरता, तो घोराबो सारको उरता. पूण ज्या घोराब्यान घोव आनी बायल एकामेकाक रेस्पेत मान दिवंक नकोय, तांचीं उतरां एकामेकाक एके भाशेन चिड्डून उडोवपाचीं, दुखोवपाचीं, वो जावं घोव जावं बायल एकामेकाक वो दुसऱ्याक आपलो गुलाम करूंक चिंततात तेन्ना घोराबो तुट्टा. ह्या पासत घोराबो सांबाळचे पासत भाग्यून पावलू एफेसकारांक चीट बरोवन हें सांगता, खालती जावप, रेस्पेद दिवप. आनी हाचो एक मॉडेल कसो, जे भाशेन जेजून आपले पवित्र सभे सोवें केलां ते भाशेन आपले पत्नी पासत जीव पासून दिवंक तयार रावप. दोगूय जाणांनी एकामेका पासत हो एकामेका सोवें जेजू जावपाक एकदम गरजेचें म्हूण आमकां भाग्यून पावलू एफेसकारांक बरोवन उगडास करता. तर आमचो घोराबो जरी तर सारको आसा जाल्यार आमचो समाज सारको आसतलो, आनी समाज सारको आसा जाल्यार आमचें राज्य सारकें आसा, आमचो देश आनी हो संवसार सारको जावं येता. आयज आमी जायते तरेची बोवाळ करता. आयज सगळे वाटेन दूख आनी कोश्ट आनी उत्सांबडाय सुरू जावपाक लागल्या. 2 भाशेचें आमटें आमकां खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमकां आमच्या गोंयांत दिश्टी पडटा. एक वाटेचें आमटें जें आख्खें पीठ फुगयता तें म्हज्यान म्हणूंक येता आमचें राजकीय आमटें, आमचें पॉलिटिकल क्लास. परजेन कितलेंय सांगलें जाल्यार आयकूंक तयार ना, आपणाकूच जाय तें करप. आनी त्या पासत तांचें आमटें आनी ह्या आमट्यांतल्यान फुटी घालपाची जाय तो प्रयत्न चल्लेलो आसा. लोक जो बाराबर येता तांकां फुटी घालून आपणाक जाय तें करपाचो हो प्रयत्न चालूच आसा. तें एक भाशेचें आमटें. जाल्यार दुसरे वाटेचें आमटें आसा जें ह्या दिसांनी जायते अवेरनस रॅली जातात. ह्या दिसांनी न्यूज पेपरांचेर, सोशल मिडियाचेर हें जायते प्रचार जाल्लो आसा. हे जे प्रकल्प आमचे पासत दिल्ले आसा ते कितले वायट आनी आमकां कितले म्हारग पडटले. आमचो फुडार जो आसा तो कशे भाशेन निसणटणाक पावता हें अवेरनेस करून एक भाशेचें आमटें. जंय लोक म्हणपाक जाता सगळो लोक म्हणल्यार हें आख्खें पीठ कशें, जाल्यार ही कीट अवेरनेसाची, रेवल्युशनाची ही घालून हें आख्खें पीठ फुगोवपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. जाल्यार ह्यो दोनूय बाजू हातूंतली खंयची तुका गरजेची, खंयची तूं मानून घेताय हें एकदम गरजेचें. आयज देव तुका खंयचे वाटेन आपयता हाचेर नियाळ करूंक गरजेचें. कित्याक जरी तर देवीक आत्मो आमी घेना जाल्यार आमी साणूंक शकता. आमी ह्या संवसारी मनानूच जरी तर पळयत जाल्यार आमी आमच्या निसणटणाक पावूंक शकता. ह्या पासत आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. एक ल्हान ल्हान पावंडो जो आमी घेता, एक ल्हान ल्हान उतर जें आमी उलयता, एक ल्हान ल्हान सॉलिडॅरिटी स्टेप आमी दाखयता, तो एकदम गरजेचो. ह्या पासत आमचे दोळे उगडुया, आमी एवेर जावया, माहिती जी आसा ती घेवया आनीक आमच्यान जाता ते भाशेन आमी जण एकलो ही बी, आमी जण एकलो हें आमटें जाल्यार
आमकां देवान जें कितें देणें दिलां, देवान जें आमकां बरेंपण दिलां, ताचे वरवीं आमचो घोराबो आनी आमचें राज सांबाळून राखून दवरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. तुझ्या बोळी दोळ्या मुखार बाबा एकूण सुंडतो गो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितर लिपतात कोण्यो तोशी जेजू सवे सगळी किरकोळ पातकी भुरगीं तुजी ngoacho konyo ami utkache debe ami Jesu che sade ami ngoacho konyo ami utkache debe ami Jesu che sade ami Ciutonio ami, utkace tebe ami, Jesu cesane ami. Noa ciutonio ami, utkace tebe ami, Jesu cesane ami. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका आमी अदीक मोहिमा दिवंक पावूं तें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अवश्य आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुर्सारी पुनर्जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. एक ल्हानशें बी इल्लेंशें आमटें ताचो निकाळ जाय तो व्हडलो जाल्यार आमी जण एकलो एक ल्हान ल्हान बी जावन आमचें बरें व्हडलें झाड जावं आमी बरें आमटें जावन ह्या समाजान बरें पीक फुगोवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें मोगाळाचे सू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. ही घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समज हांव तुका वेगळयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमळाची बोली कशी आपणाचीच देवाक भेटवणी केली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळो. तर जे खुणे रुपान आमी समरंभून घेतलां तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सृश्टी खातीर पृथ्वी खातीर आमचे मागणे देवाक उबारता आसतना आनीक एक फावटी आमच्या गोंयच्या सैमा पासत मागुया. सरकार जे दोळे धांपून कुड्डेपणां करून जे प्रकल्प फुडें व्हरत आसा, कालच्या दिसाक रेल्वे डबल ट्रॅकिंग हें करपाक गो अहेड दिल्लो आसा. कितें भाशेन मागुया, कित्याक देवा विरेत कांय जायना आनी देवाक जरी तर नाका जाल्यार कोणाच्यान कांय करूंक जायना आनी देवाक जरी तर जाय जाल्यार तें बंद करूंकूय जायना. म्हणटच आमकां फावो तितली समजणी दी आनी जे कोण चूक करता तांकां निटायेर घाल म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. सोर पदवीधार देवा, आख्ख्या विश्वान आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसाय. आसा तितलें कोनवाडेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलेल्यांक वाटाव आमकां आदार दी. आमच्या जिवितान पेकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक, सुरोपाय सगल्याक ओपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसणटण करूंक, दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वीच्या कुस्तार फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या अगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडून अजापान आनी मन भवान भरूंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटोन आसां म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजान आमकां धीर बळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. एकवटून शांतीच्या बांदपासान संवसारांत आमी वचूंक जाय. ओरोन सगलीं तुज्या मोगान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव संवसार. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ कर दोनिया. एकाच मोगान आनी भाव
सदांच करी क्रिस्तांव सावच्या सासणाच्या जिविता वाटे